मोगाच्या बाबा भयणीनो, who is a happy person? Who is a blessed person? कोण जायत सुभागी, जाच्या लागीं खूब गिरेस्तकाय आसा. जो मनीस खूब तोखस घेवन गिरेस्तकाय वाडयता, ताच्या जिवितांत कसलेंच उणें पडना, कसलो त्रास ना, पिडापीड ना. हो सुभागी. हे प्रसंगाचो जबाब आमकां आयच्या वाचपाक मेळ्ळा. पयलें वाचप आमी घेतलां प्रवाद्या जेरमायाच्या, आनी अशा भागांक प्रवादी आमचे कडेन 2 प्रकारच्या लोकांचे चित्र चित्रायता. पयलो लोक, तांचें खूब गिरास्तकाय आसा, आनी हाचेर पातून हो लोक आपलें जिवीत सारता. तांचें खूब गिन्यान आसा, बळ आसा, शक्ती आसा, त्या लोकांचो आदार घेतात. अशीं हो लोक आपलें जिवीत सारतात. तांकां देवाची गरज ना, फकत आपली गिरेस्तकायची. दुसरो प्रकारचो लोक जो आपलो उत्सुकताय एके भाशेन नियाळ करून स्विकारता. तांची लागीं खूब गिरेस्तकाय ना, प्रवादी ना, पदवी ना, चड गिन्यान ना, लोकांचो आदार ना. पूण हो लोक एके भाशेन देवाचो विस्वास धरून जिवीत सारतात. जेन्ना म्हणटा पयलो प्रकारचो लोक एक भाशेन अरण्यात झाडां आहात, पूण झाडां फळां नात, तांकां उदक पावना. दुसरो प्रकारचो लोक अरण्यात झाडां आहात, तांकां उदक पावता आनी त्या झाडांक फळां मेळटात. कोण जायत सुभागी? श्रीमंत, गरीब लोक. आयचें दुसरें वाचक आमी घेतलां लुकाच्या पुस्तकांतलें. ह्याच्या भागांत लुकान आमचे फुडें 4 सुभागी, 4 बियाटिट्यूड्स आमचे फुडें घालतात. तशेंच 4 दुकां, 4 वोज आमचे फुडें घाल्ल्यात. जेजू म्हणटा, जो गरीब ती सुभागी, जे आतां बुकेतात ती सुभागी, आतां रुडोन कोत्तात ती सुभागी, आतां पिडापीड सोंसतात ती सुभागी. जेन्ना ही उतरां मनशाचे पडटात, तेच्या लागीं खूब विचार येतात, असलो लोक कसलो सुभागी? हाव आर दीस पीपल ब्लेस्ड? हाव आर दे हॅपी? पूण जेजू म्हणटा, खरोच असलो प्रकारचो लोक सुभागी. जो गरीब तो सुभागी. कित्याक जायत? गरिबीच्या जिवितांत जायती गिरेस्तकाय ना, गिन्यान आसत, दाणां आसत, पूण हो लोक फकत देवाचो विस्वास दवरून, बाबा दवरून आपलें जिवीत सारतात. देखून जेजू म्हणटा, तुमी सुभागी कित्याक? तुमकां स्वर्गीचें राज मेळटलें. जे रुडोन कोत्तात ती सुभागी. कोण जायत रुडोन कोत्तात? जो लोक आपली असोक्ताय वळखतात, असोक्त, तशेंच आपली पातकां स्विकारतात, आनी पातकां पासत ती रुडोन कोत्तात, आनी देवाचे भोगसणे खातीर ते रुडोन कोत्तात. जो म्हणटा, ही सुभागी. तुमचें रुडोन पोस जातलें, तुमच्या तोंडार हांसो येतलो. जे आतां भुकेल्यांत ती सुभागी. Those who hunger are blessed. कोण लोक कित्याक भुकेतात? जो लोक फकत देवाच्या मोगाक, भोगसण्याक, देवाच्या उतराक भुकेतात, देवाचें उतर आयकून आनी वाचून नियाळ करून एकमेकाची बूक पाकयतात. जेजू म्हणटा, तुमी सगळीं सुभागी. तुमची बूक देव पाकयतलो. आनी शेवटाक म्हणटात, जी आतां ह्या संवसारांत पिडापीड सोंसतात ती सुभागी. जेजून एक नव्यान दोर स्थापले, आनी दोर स्थापून खूब तोखस घेतलो. ते खूब पिडापीड सोंसूंक पडलें. आमी जाणा, सॉल क्रिस्ती लोकांक खूब पिडापीड दिलें.
आनी मागीर पोलाकूय खूब पिडापेद सोंसूंक पडलें आनी पयले 4 शेंकड्याक खूब लोकांक क्रिस्त लोकांक पिडापेद सोंसूंक पडलें आनी आतां सोंसूंक पडटा. जेजू म्हणटा तुमी सुभागी. आतां ह्या काळारूय जाता क्रिस्तीय लोक पिडापेद सोंसतात कित्याक तांची तत्वां आनी दुसरीं तत्वां एके भाशेन मेळोनात. खूब फरक आसा. जायते लोक स्वता पासून जियेतात आनी मोत्तात. जेजू म्हणटा तुमी सुभागी. जेजून आज आमकां एक नवो रस्तो दाखयला. तर आमी हो नवो रस्तो चोडल्यार आमकां सगल्यांक जेजू म्हणटा तुमी सुभागी आनी तुमकां स्वर्गीय राज्य मेळटलें. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवी, ताणें खूब कविता बरयल्यात. एक कविता आसा द रोड लेस ट्रॅव्हल्ड. तो म्हणटा एक दीस तो रानांत चलतालो विसव घेवंक आनी चलता ताजे 2 रस्ते मेवले. एक दावे मेळत वेटालो आनी एक उजवे वाटेन. आनी जो रस्तो दावे वेटालो हो लोक जायतो लोकांनी तो घेतलो. बरो म्हणटा आमी दुसरो रस्तो घेतलो जो रस्तो जायत लोकांक घेवंक ना. आनी तो म्हणटा दॅट हॅज मेड अ डिफरन्स इन माय लायफ. जेजून आमच्या फुडें 2 रस्ते दाखयल्यात. एक रस्तो ओशीर, एक रस्तो रुंद. आमी कसलो रस्तो चलतात जाय आज आमी ह्या प्रस्नाचेर विचार करूया.